काँग्रेसीची तिकेटी रावून त्यांची 4-5 हजार मतां प्लस म्हाजी मतां आसतली ती मतां घेवन जिखतलो अशी आशा घेवन फुडें सरलेलो. 10 वर्सान हांवें पळयलें कितले पार्टी सगळे येयल्ले पार्टी म्हाका हांव कोण खंयच्या पार्टीन गेलो ना. हांव रावलो BJP कडेन रावलो. म्हाजे वेल विशर खूब आसा BJPन कित्याक हांव 27 वर्सां BJPन काम केलां आनी 4 टायम ब्लॉक प्रेसिडेंट 5 वर्सां म्युनिसिपलिटीन हावस टू हावस म्हाजे कॉन्टेक्ट आसलेले. तेंच्यांनी म्हाका आपयलो चेल्ला कुमार हांव गेलो सगळें केलें म्हणटी हांवें तांकां सांगलें करताले बेगीन करा म्हणून विचार येनाका म्हणून जालें जाल्यार मागीर तेंचे फाटीं फुडें तेंचो दुसरोय कॅन्डिडेट आसलो 2 जाण कॅन्डिडेट आसा आयज फाल्यां अशें करून ते डिले जाले. त्या नंतर तेंचे वेवस्थीत कांय जालें ना. हांव शांताराम नायक बाबाक मेळ्ळो आनी म्हाका काँग्रेसीन बरें हें दिलें सपोर्ट केलो आनी म्हाजेर बरो विश्वास दवरलो कळ्ळें. हे BJPचे लोक आसा वेल विशर आसा तो सपोर्टर आसा म्हाका कावन्सिलरांनी बाबुशाचे कावन्सिलरूय म्हाजे बरोबर आसले. हांवें म्हणलें हेंचे सगळ्यांनी हें करता कन्सल्ट करता आनी वयतलो की ते लोक म्हाका फुडें इलेक्शनाक जाय न्हू तांकां आमकां विचारनासतना गेलो तेंच्यांनी कन्सल्ट 2 दीस घेतले. थोडे लोक म्हणटा तूं काँग्रेसीन असो आमकां आवडचें ना म्हणटा. इंडिपेंडंट रावल्यार हांव जिखना. हांव बिश्तो इलेक्शन रावलो हारपाक रावना. हांव इलेक्शन रावलो हांवें काँग्रेस वाल्यांक सांगलें तुमी सगळे फूल सपोर्ट रावंक जाय म्हाजे फायट एक नेटाची फायट जावंक जाय जिखपाची. आमी फायट दिता सगळ्या मनशां कडेन न्हू चीफ मिनिस्टरा कडेन. म्हाका कार्यकर्ते म्हाका थोडे तूं काँग्रेसीन वचनाका म्हणलें म्हणून हांवें म्हाजो विचार बदललो. पॉलिटिकल प्रेशर कांय ना. पॉलिटिकल प्रेशर हांव BJP केन्ना सोडली. बँकेचो इश्यू आसा म्हाज्या भावाच्या बँकेचे चल्याच्यान ते हें आसलें बँकेक हांवें पयशे घर विकून भरले. 5 वर्सां म्युनिसिपलिटीन काम केल्लो मनशाक घर इच्चे पडटा तो मेयर कसलो आसतलो विचार. केस वयर काडटले केस आमकां वयर काडलेलीच जाय. आमचे पयशे येतले 50 लाख रुपया येवपा आसा.